आयज वर्साच्या वर्सा आमी ही जी झाडां वांटप करता आमच्या पर्रा गांवच्या लोकांक, तेचो एकूच हेतू हा की बाबा आमच्या गांवांत जाता तितली झाडां लावची। कित्याक आयचे डेटीन हे फावटी पावसूय फुडें गेल्लो आहा, जे आमचे नॅचरल जे हे आहा पळय ते चेंज जायत आसा। हेचो एकूच कारण की सगळे संवसाराक डेव्हलपमेंट जाता आनी ते डेव्हलपमेंट करतना आमकां खंय तरी नेचराची काळजी घेवची पडटली आनी ह्या खातीर आयज झाडांची काळाची गरज आसा। आमकां आयज जाता तितली झाडां आमच्या गांवांत लावची पडटली, कित्याक पर्रा गांव एक्चुली फेमस ग्रीनरीक। गांवाची सोबीतकाय म्हणटात ती आमची झाडां, शेतां, भाटां आनी दोंगर, आनी हे आमी सांबाळपाचें काम करपाक जाय आनी जाता तितली झाडां लावपाक जाय। आयज ही झाडां आमकां हांगासर प्राप्त जाल्ली आसात, तेच्या फाटसून आमचे फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, वेटलँड आनी बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंटाचो हे आसा। आयज हे सगळे आमकां हांगासर रेडी करून दिल्ले आहा। आमचे आमदार श्री मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वा खाली हे आयज आमकां हांगासर झाडां मेळिल्लीं आसात आनी हे आयज आमी वांटप करपाक आयज सगळे जमिल्ले आहात। आयच्या ह्या झाडांच्या डिस्ट्रिब्युशनाक जे आमचे सगळे गांव भाव आनी भयणां हांगा जमिल्लीं आहात, तशेंच आमचे पत्रकार भाव येयल्ले आसात, तेंचे हांव सगळ्यांचें स्वागत करता आनी आतां आमी आमची झाडां वांटपाचे कार्यक्रमाक सुरवात करता। पर्रा गांव जेन्ना आमी म्हणटात, हो आदी पासूनच आमच्या जाणट्यांनीच एग्रीकल्चराक आयज पासून नंबर 1 दवरलेलो आसा। तशेंच आमी जे डेव्हलपमेंट करतात ते डेव्हलपमेंट करतना आमी सदींच झाडां ही कापप कमी जावचें हेचेर आमचो पुरो धैर्य आसता आनी जर कोणी झाडां कापली जाल्यार आमी तेका एका झाडा फाटसून 4 झाडां लावपाकूय सांगतात। आयज हांगासर आमकां झाडां दिल्लीं आसा पळय, खुबश्यो वरायटी आहा। आंबो म्हणा, कवथो म्हणा, पेरां, चिकू, मागीर लिंबू, मुशिंग, मागीर बेड्यांची झाडां अशीं आनी पोपाय आनी थोडी मेडिसिनली ट्रीज आहा। वडाची झाड आहा। आयज गांवांत वोट लावपाची खूब गरज आसा। पंचायतीन इनिशिएटीव घेतली आमच्या सरपंचान की थोडे गांवांत वोट लावचे। जर कोणाक दिसता आपलो जागो आहा आनी आपणाक वोट लावपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी पंचायतीक कळोवपाचें, आमी तुमकां लावन दितले। सो आमकां खंय तरी ही आदली आमची झाडां आहा जी आमच्या आरोग्याक बरी आहा, असली झाडां आमकां पर्रान लावपाक जाय। एक व्हाळाचें बांद आसतात जावं खंय शेताचें बांद आसतात, कोणाक दिसलें जाल्यार आमकां खचितूच सांगा, आमी तुमकां ती वडाची झाडांय लावन दितात। तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।